भाजपाचो मनोहर पर्रीकारान पयले फावट पणजी मतदारसंघाच्या वेंचणुकेक उमेदवार म्हूण रावल्लो तेन्ना तांणी जाहीरनाम्यान पणजेकारांक दिल्लीं आश्वासनां 25 वर्सां जालीं तरी आजून तशींच आसात. ह्या पोटवेंचणुकेकय भाजपान केल्ल्या जाहीरनाम्यान भाजपान 1994 दिल्लीं आश्वासनां परतून घातल्यात, अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो यतीश नायकान काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. 94 मनोहर पर्रीकार फर्स्ट टाइम जिखलो पणजे आमदार म्हणून भाजपाचो. आणि 94 मेजर प्लँक बीजेपीचो आशिल्लो अमॉंग अदर इश्यूज सांतिनेज क्रीक. 94 तुमकां दाखोवपाक वो 16 नोव्हेंबर 94 पेपर. Is this what you get after 10 years of misrule in Panjim? Question mark. सांतिनेज क्रिकाचो फोटो तांच्या एडीन फर्स्ट पेज एड ही 94तली पयल्या इलेक्शनाची बीजेपीच्या जिखला त्या. आणि सकयल अ क्रीक चोक्ड विथ वेस्ट in ward number 13 सांतिनेज in पणजी. सो क्रीक जी चोक जाल्या ती चोक जाल्या हो मुद्दो घेवन भाजप 94 लोकां समोर गेले. पयल्या पानार न्यूजपेपरांच्या पयल्या पानार ही एड छापून आणि बरयले, डोंट लेट पेंजिम टर्न इनटू अ स्लम. Elect a man who cares about your city. Dynamic, efficient, committed. Vote for BJP, vote for Lotus, so and so. ही गोष्ट बीजेपीन पब्लिश केल्या. मातशें दाखय तांकां काडूनी. ही 16 नोव्हेंबर 94ची बीजेपीची फर्स्ट पेज एड. क्रीक चोक्ड विथ वेस्ट इन वॉर्ड नंबर 13 सांतिनेज पणजी. आता वो 14 मेचो सांतिनेज क्रिकाचे फोटो, कालचे फोटो. 25 वर्सां जालीं. ती क्रीक आनीकूय तुंबल्या, आनीकूय घाण जाल्या, आनीकूय चोक जाल्या आनी आनीकूय क्लॉग जाल्या. हे थोडेच फोटो की क्रीक कितली पिड्ड्यार जाल्या under the nose of BJP MLA who has been elected since 1994. Whoever have been elected from 94 till date in Panjim constituency all have belonged to the BJP. ही tenure जो आसा त्या खातीर is a failure of the BJP. It is not progress which they have done in Panjim, but it is regress what they have done in Panjim. And this creek is a witness of BJP's efficiency and commitment which they have given in their poll promise of 94 when they came for elections before the people of Panjim. This creek is therefore a symbol of BJP's development. जे ते उलयता आमी पणजे डेव्हलपमेंट केला